Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कोलवाळे मुशी रावपी पिटर आणि रिटा मिनेजीस दोगांय भाव भयणां आतां जाणटी जाल्यात. 1978 सावन हायवेक गेल्ल्या घराचे पयशे सारके मेळचे म्हूण तांचे यत्न चालू आशिल्ले. घर जमीन वतगीच 1994 सावन ते हे सुवातेर खोप बांदून रावतात. आदल्या घरात माणूस तो पासून तीन घेतला हांगा आजी आनी आतां तेणी हांगा सान आनी एक बाट घेतला फुडें पूण तेजो एक पयसो कोणाक फारीक करूंक ना. आमकां त्या भाटकारांनी सांगलां बरे भशेन रावात, बरे भशेन हप्ते वचून मागात. हें लोकांचें बरें मनशां क्रिस्तांवांचें बरीं मनशां म्हूण ते आमकां रावपाक भाडें घेतात. कोणीशेकूय येवंक ना. तिनेर पासून ते गेले त्या घरान तेजे सगळे काडलेले पत्ते तेणी नळे घातलेत. मागीर तेणी वदले मोडले ठीक छान पोत्तले तेजे मेरेन आमगेर ते थिंगा येयल्यात आनी आमगेर येवंक ना. 40,000 केन्ना घेवन येयले तर ते त्या घराचे त्या घराचे 1970 वर्सां जालीं. आमी आतां हांगा येयल्यात 30 वर्सां जालीं. आतां हांगा तुमी 20 वर्सां जालीं रावता. 30 वर्सां जालीं 30 हांगा येयल्यात. त्या उपरांत त्या घराचे पयशे दितात. आमचे कडेन ते पेपर ना कितले पयशे दितात दाखयतात. 94 वर्सां येयला आमी. तेन्ना काँग्रेस आहालो BJP नाहालो. गव्हर्मेंट आमकां दूख दिलां, सूख दिलां. सरकारान जमीन संपादीत केल्ली तेन्ना तांकां लुकसाण भरपाय म्हूण 40,000 रुपया दिवपाक केल्ले. मात ते सापूच उणे म्हूण तांणी घेवंक ना. काँग्रेस आहालो. गव्हर्मेंटान आमचे पाट घालना, एक पयसो ना. कोणा म्हयन्याचे पयशे येतात गरिबांक म्हूण, जाणटे म्हूण, हावज वायफ म्हूण कितें तुमकां काय मेळना. आमकां कांय मेळना बाबा. आमी आमकां नाकाय ना काय ते गव्हर्मेंटाच्या पूण खात्यान. कोणूच येवंक नासलो तुमच्या कडेन फॉर्मा बा भरपा म्हणून. फॉर्म बा भर म्हणून सांगपाक. ते आमी गेल्ले आमी पंचायती कोणाक पंचायती सांगलें तुका मेळना ताकाय मेळना. वेळी जावं. आतां फाटल्या 30 वर्सां सावन रावता ती खोपूय हायवे एक्सपेन्शनाक वचत म्हूण तांकां भंय. सरकारा कडच्यान तांकां कसलोच आदार ना, कसलेच स्किमीचो फायदोय ना. तांच्या आदाराक सध्या लोकप्रतिनिधी फुडें सरपाक लागल्यात. आयज हांव अपील करता सगळ्यांक, आमच्या सरकाराकूय अपील करता, तशेंच NGO कोण आहात तांकांय सगळ्यांक अपील करता. आयज तेजी परिस्थिती, घराची परिस्थिती, तेजी परिस्थिती पळय खूब वायट आहा. हांव एक पंच नात्यान आमचे कडेन कितें हेल्प जाता हो हेल्प आमी तांकां केल्लो आहा आनी हेजे फुडें करीत रावतले. पूण हांव सरकाराकूय अपील करता की केन्ना खंयचो खंय तांकां एक घराक आसरा म्हणटा तो एक दिवचो रावपाक बरें दिवचें. आयज तेजी परिस्थिती बिलकूल वायट अशी जाल्लेली आहा. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.